असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मागता मोठ्या टाळ्याच्या गडगडाटात या आयच्या उक्तावण चषक उक्तावण सोहळ्याचे स्वागत करते। धानोगाडीक नमन करून आयच्या आमदार खेळ महोत्सवाक आमचे मध्ये कुचोरे काकोराचो चेअरपर्सन प्रदीप बाब नाईक, सरपंच कविताबाई गांवस देसाय शेल्डेची, तसोच ZP मेंबर सिद्धार्थ बाब देसाय, तसेच भारतीय जनता पार्टीचे कुचड्याचे मंडळाचे आमचे अध्यक्ष आणि काउन्सिलर विश्वास बाब सावंत, तसेच आमचे सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचो राजेंद्र बाब, आमचे काउन्सिलर प्रसन्न बाब, तसेच आमचे देवस्थानाचे कमिटी मेंबर्स आमचो अनिल बाब, तसो काकोडकर बाब, मुखार आशिल्ले सगळे आमचे यूथ भुरगे जे हे टुर्नामेंटाक जबाबदारी घेवन फुडें व्हरपाचे सगळे यूथ, तसेच हे वाठाराचे म्हजे मोगाळ भावंडे आनी भयणां, तसेच प्रेस भाव, आज आमदार महोत्सव हो खेल महोत्सव करपाचे हेतू एकूच की जशे प्रदीप बाबान सांगला, संकेतान सांगला, विश्वासान सांगला, हांव ते रिपीट करचो ना कित्याक आमकां खेळ चालू करपाक जाय। पूण आमचे भितर कुचड्या वयले म्हाका दिसता आज 1600 भुरगे पार्टिसिपेट जाता वेगळे वेगळे खेळाक, आनी हे भुरग्यांनी फुडें बरे पावंड्याचेर वचपाचे जी संदी दवरची म्हण अशें आमी हो खेळ महोत्सव केल्लो आसा। आनी आमचे यूथ खूब आसा, व्हॉलंटियर खूब आसा, आनी हे करता तेन्ना वेगळे वेगळे ग्रुपाक वेगळे वेगळे दिशा दिवन वेगळे वेगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली। आज आमचे जे बाकीचे आमी बूथ वायज यंग वोटर्स 18 to 23 बूथ वायज मिटिंगे करता आमचे वेगळे ग्रुप। आज हो वेगळो ग्रुप आमचो खेळ महोत्सव करता, फाल्यां आनीक वेगळो ग्रुप आमचो युथाचो आनी कितें करतले, म्हणजे अशें डिवायड करून ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी केल्ली आसा। आनी हे जो ग्रुप आमी डिवायड करून जी आयच्यान ही संकल्पना फुडें करता ताका हांव सगळ्यांक शाबासकी दिता आनी इतलेंच मागता की तुमी आज जे अशे सगळे हांगा आसा हेजे फुडें सगळे 4-5 दीस हो महोत्सव जातलो, तशेंच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन सक्सेसफूल करपाचें काम हे तुमचें सगळ्यांचें। आनी ताका लागून आज जेन्ना आमी हें उलयता की सक्सेस विदाउट हार्डवर्क इज नॉट देर, आनी सक्सेस जशें तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता, आमी 7-8 वेगळे वेगळे खेळ करता आनी थोडे इंडोर आसतले थोडे आउटडोर आसतले, आनी करता तुमी पळयता की खूब बरे ट्रॉफी हाडल्या, कॅश प्रायज दवरल्या तुमी सगळ्यांनी, पूण हेजे खातीर मेहनत खूब आसतली, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी घेतले टील द एंड, आनी जेन्ना आमी प्रायज दितले जे एंडींग जो प्रोग्राम जातरी फिगरोळ ग्राउंडाचेर जेन्ना आमी हो एंटायर फंक्शन जे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन आसलें तेन्ना सीएमूय येतलो आनी तेन्ना तुमची सगळ्यांची उपस्थिती आसूंक जाय पडटली। सो जशें आज टायम येनासतना इतलेंच मागता की जे कोणे आमच्या विश्वास बाबान सांगला, प्रदीप बाबान सांगला, संकेतान सांगला, हेजे सगळे म्हाका दिसता करपाचो श्रेय तेणी सांगलेलो आसा, हांव रिपीट करना, पूण एक लक्षांत दवरपाक जाय की आजूच केवले जावचें ना, फुडें तुमी हे सगळे करूंक पडटले आनी आमचे कुचड्या वयले नांव वयर काडूंक पडटले। आमी म्हणटा की जशें आज गोल्ड मेडल जे नॅशनल गेम्सा भितर आमचे 3-4 मेडल विनर आशिल्ले कुचड्यार, फुडें फाटी जेन्ना जशे गेम्स जाता कुचड्यार आनीक मेडल मेळपाक जाय। सो हेजे खातीर तुमी वेगळे वेगळे जे स्पोर्ट्सान भितर पार्टिसिपेट करतले, आज संकेत म्हणून गेलो की फुडें जेन्ना हो प्रोग्राम जातलो हो आयुश एवरी इयर जातलो आनी हे एवरी इयरा भितर सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करून तितू भितर जे संकेतान सांगला की कल्चरली प्रोग्राम आमी वेगळे वेगळे विशयाचे घाले लक्ष तेकाय जबाबदारी दिवन फुडें काम अशें बरे भाशेन वयतले। सो टायम घेना, इतलेंच मागता
की आज दानूगडेकडे आमचे वरिश्ठान सांगणी केल्ली आसा. बरे भशेन 4-5 दिसाचो टुर्नामेंट वेगळे वेगळे वाठारांत दवरलेलो आसा. हांगा फक्त व्हॉलीबॉल दवरला, फुटबॉल आमी आसोळडा दवरला, क्रिकेट आमी आनी खंय दवरला, चॅस आनी खंय दवरला. अशें करून सगळे गांवचे हितून भितर जशें जशें जाता ते भशेन फुडें वयता. आज 15 टिमी वा 15-16 टिमी वेगळे वेगळे वाड्याचे व्हॉलीबॉल खेळतले. हांव सगळे प्लेयरांक ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी इतलेंच मागता की बेस्ट टीम वीन. आनी हेजे खातीर मेहनत करून आयचे फुडले नॅशनल प्लेयर, स्टेट प्लेयर असे जावचे अशी विनंती करता. कित्याक हो जो सेगमेंट आमी दवरला इट इज अ यूथ सेगमेंट आमी दवरलेलो आनी तेजे खातीर जो यूथ सेगमेंट म्हाका मदीं मदीं फोन येयला की आमकां कित्याक ना. हांवें म्हणलें यूथ ऑर्गनायज करता. हांवें मंडला अध्यक्षाकूय सांगला की फुडें जाणटेल्यांकूय करचें तेणें, म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. सो अशें करून जेंका कोणाक संदी जाय फुडें वचपाक तेही असो खेळ महोत्सव करू शकता कुडचड्यार. आनी तेजे खातीर हांव रिक्वेस्ट करतलो मंडळ प्रेसिडेंटाक असोच फुडाकार घेवन बाकीच्यो गोष्टी जे आमचे जे एज ग्रुपाचे वयर आशिल्ले तांकांय तुमी करचे अशें रिक्वेस्ट करता. कित्याक अल्टिमेटली सगळ्यांनी कुडचड्यार सहभाग जावपाक जाय, सगळ्यांनी वेगळे वेगळे गेम करपाक जाय, सगळ्यांनी वेगळ्यो वेगळ्यो ज्यो मनात जे लोकांचे भितर आसा ते आमी फुडें हाडपाचें काम आमी करतले. सो चड टायम घेना. परतून एकदां हांव सगळे जे भुरग्यांक आज जे ऑर्गनायझींग जे भुरगे आसा कोणाचें एकट्याचें नांव घेयना, हांव सगळ्यांक इंडिव्हिज्युअली थँक्यू म्हणटा आनी इंडिव्हिज्युअली मागता की अशे जे 4 दिसाचो जो खेळ महोत्सव आमदार खेळ महोत्सव कुडचड्यार जो घडोवन हाडला तुम्ही बरे भशेन सादरी करतले. आनी एंटायर तुम्ही सगळे आज जे आसा जावं ते दुसरे आसतले आनी कोण भुरगे आसतले तांकां क्लोजिंग सेरेमनी जी आमची फिगरोडो ग्राउंडार जातली तांकां आजूय इन्वायट करता. सो ते फंक्शनाक सगळ्यांनी येवचे अशी विनंती करता आनी परतून एकदा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही भारतीय जनता युवा मोर्चान आयोजित केल्ल्या ह्या खेळ महोत्सवाक ह्या खेळ महोत्सवाचे महत्व म्हणजे हो वर्ल्ड वायज खेळटा आमी नॉर्मली खंयचे टुर्नामेंट जे करता तेन्ना प्रत्येक जण एक एक क्लब घेवन एक टीम घेवन येता आनी एक स्ट्रॉंग टीम करता आनी आपूण जिखपाचो प्रयत्न करता. हांगा तें करपाक तुमकां वाव ना. हांगा प्रत्येक वाड्या वयल्यान हांगा वाड्या वयली एकवट तुमी दाखोवची पडटली. आतां ह्या प्रत्येक वाड्याची टीम तुमी करून येता. हें करपा फाटल्यान हेतू म्हणजे आमची म्हणजे भारतीय जनता युवा मोर्चा करता एक पॉलिटिकल संघटना. ही संघटना करपा फाटल्यान अशें काही आमी फाटले इलेक्शन जर तुमी पयलें 2022 सीएम ट्रॉफी म्हणून आमी असोच एक व्हडलो इव्हेंट केल्लो. त्या निमतान जी संघटना तयार जाली तेच भुरगे इलेक्शनाक काम करपाक लागले, त्याच भुरग्यांनी सगळें जिखोवन दिलें. त्याच भुरग्यां भितर एकी इतली जाली म्हणजे आमी एकमेकाक वळखता फक्त हडकिताले. पूण ह्या स्पोर्ट्स तुमी खेळ महोत्सव जसो आमी तेन्नाय केल्लो ह्या खेळ महोत्सवाच्या निमतान एकामेकाची वळखी जाल्यो, बरोबर भोंवपाक लागले, सगळे बरोबर खेळपाक लागले. खेळ जाले नंतर खेळ महोत्सव सोंपलो पूण तेजे नंतर बाकीची सगळी कामां बरोबर सगळे रावपाक लागले. आनी अशें करून संघटना लोकांक बरोबर हाडप ह्या सगळे खेळाच्या निमतान सगळे लोक बरोबर येता. तुमकां एक म्हणजे तुमी नशीबवान म्हणपाचें तुमकां आमदार जो मेळ्ळा हेतू भितर तुमकां 18 वर्सांचो भुरगो घेवन चल नाल्यार जाणटो 70 वर्सांचो जाणटो मनीस वचून जनरेशन गॅप दिश्टी पडना. ताका 70 वर्साच्या मनशाचे प्रॉब्लेम खबर आसता आनी तो ते जाणून आपूण त्याच वयाचो आशिल्ल्या भशेन जाणून घेता. आनी 18 वर्साचो भुरगो गेल्यार ताकाय तेजें महत्व कितें, तेजे आवडी निवडी कितें ह्योय गोश्टी कळटा. नाल्यार काही फावटी हे अशें म्हणजे रशिया म्हणून व्हडलो एक देश आसा तांचो पंतप्रधान खूब वर्सां जालीं एकूच आसा. तेणें थंय खेळ म्हणटा ते बंद केले. कित्याक एक जनरेशन गॅप म्हणजे ताका खेळाचें महत्व लोकांक खेळाची आवड कित्याक भुरग्यांक फुडें काडपाक लागून फक्त आयुश्यभर आमी अशेंच जगप काय म्हणून सगळें काम धंद्याक लागूनच सगळें करप काय जेवप खावप न्हिदप आनी दुसरे दिसा सकाळीं उठून परत तेंच करप जाल्यार जनावरां मदीं आनी आमचे मदीं कांय फरक उरचो ना. खेळूय महत्वाचो, मनोरंजनूय महत्वाचें, ह्यो सगळ्यो गोश्टी महत्वाच्यो. ह्यो कळटलो जाल्यार सगळ्या जनरेशना मदलें जाणून घेवप, सगळ्या जनरेशना मदीं आपूण मेळून मिसळून रावप असो कोण तरी मनीस आमकां आमदार म्हणून जाय पडटा. तो तुमकां मेळ्ळा म्हणून तुमी नशीबवान. आनी हे सगळें करपाक युवा मोर्चाक ताणें सगळें पाठबळ दिल्लें आसा. आनी हो खेळ महोत्सव जाले नंतर तुमची सगळ्यां भितर गांवागांवान एकवट तयार जातली आनी सगळे तुमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर तांचे बरोबर रावतले अशी अपेक्षीत करता. आनी हो खेळ महोत्सव तुमी खूब सक्सेसफूल करतले, बरो मोठ्या नेटान करतले. फुडल्या वर्सा तांकां आमी सांगलां हे फक्त आमी ह्या वर्सा खेळ केला, परत जेन्ना तुमी करतले तेन्ना खेळा बरोबर तुमी कल्चरलय काही गोश्टी घाला. तातूंत फुगडी येतल्यो, डान्स येतलो, घुमट आरती येतल्यो, भजन येतलें. ही काही कॉम्पिटिशन आमी केल्ली ते केल्यार बाकीचे जे लोक खेळ सोडून तितून इन्वॉल्व आसतात तेय लोक भितर सरतले अशें जातलें. आनी
संघटना पावून जातली त्याच्या परस फुडल्या वर्सा आनी डबल जातली. सो हे सगळें तुमी करतले आनी युवा मोर्चाचे कार्यकर्त्यांक हांव तांकां बरे विशीस बेस्ट विशीस म्हणटा. असोच खेळ चालूच उरचो. हो खेळ महोत्सव तुम्ही वर्सान वर्स करचो आनी तुमचे कामूय हेचे फुडें अशेंच चालूच उरचें अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. सगळ्यांनी म्हाका हांगा आपयलो म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्यान युवा मोर्चाच्या देव बरें करूं म्हणटा. आमदार खेळ महोत्सव 2024 कुडचड्यार घडून हाडला. आमचे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे सगळे वांगड्यांनी हेजे वांगडा आमचे वांगडा CCMC प्रेसिडेंट प्रदीप बाब, सरपंच कविताबाई, ZP सिद्धार्थ बाब, कुडचड्या वयलो ब्लॉकाचो म्हणजे भाजपाचो मेन ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट विश्वास बाब, कावन्सिलर्स, तशेंच आमचे पंच वांगडी आनी आमचे सगळे यूथ आनी तुमी सगळे जाण. म्हाका दिसता हो महोत्सव करपाचो कारण की भुरग्यां मदीं एक जीव हाडपाक आनी फुडली जे आमचे खेळ जातले अशें त्यांनी पार्टिसिपेट करून कुडचड्या वयली नांव वयर काडपाक. सो आज हांव भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या सगळ्या वांगड्यांक जो आज 7 गेमी केल्या व्हॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, सायकलिंग तशेंच मॅरेथॉन आनी आमचे बॅडमिंटन हे 7 गेमी सगळे कुडचड्या वयल्या वॉर्ड वायज केल्ल्या. वाड्या वयल्यान हे टिमी आसतल्यो आनी हांकां एक उमेद जी भुरग्यांक दिल्ली आसा. म्हाका दिसता 1600+ भुरगे पार्टिसिपेट जाता. तांकां हांव शाबासकी दिता. तशेंच युवा मोर्चा जो हांगा घडोवन हाडला 5 दिसाचो आयच्यान 10 तारीख पासून हो प्रोग्राम बरे भशेन ते घडोवन हाडटले आनी क्लोजिंग सेरेमनी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आमचे पंटेबॉल फिगरेडो म्हणटा थंय आसतलो विथ द फायनल ऑफ म्हाका दिसता क्रिकेटाचो फायनल दवरून तेजे वांगडा मागीर आमचो फायनल जातलो. तेन्ना अशेंच सगळ्यांनी भुरग्यांनी पार्टिसिपेट जालेच पूण सगळ्यांचे सक्सेसफूल करपाक भारतीय जनता युवा मोर्चाचो विंग जो आसा हेंचे सक्सेसफूल ऑर्गनायझेशनान 5 दिसाचे सगळ्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तांकां बरे भशेन 7 गेम्स जे आसा हे बरे भशेन ते करतले विथ ऑर्गनायझिंग स्किल्स. तांकां हांव शाबासकी दिता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.